सर काल एक इन्सिडंट जालो आरपॉन बागा थंय आमी पळयलें की एलईडी बोर्ड जो आहा ते हांगा पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणून तुमी ह्या मतदारसंघाचे आमदार कशें पळयता सर? सी कोणाकूच गट्स ना पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणपाक. आमच्या गोंयांत तरी कोणाक गट्स ना. आनी हे जे कोण करपाचो प्रयत्न करता हे कम्युनल टेन्शन करपाक आमचे मदेकात जे आमचे ओरिजिनल मुस्लिम लोक जे गोंयांत रावता आनी आमचे ट्रेडिशनल आमचे हिंदू भाव भयण जे आमचे गोंयांत रावता तेंचे मदेकात हे घुसपट घालपाचो हो प्रयत्न. हो बोर्ड हॅक जाला, सेम बोर्ड हॅक जाला आरपोरा आनी सेम बोर्ड हॅक जाला आमचे रिसॉर्टाचे फुडल्यान, नाझरी रिसॉर्टाचे फुडल्यान जे टिटोज लेन आहा तेच्या सायडीक. म्हाका दोनूय वाटेचे फोटो येयल्ले आनी हांवें पीआयक धाडलेले ते. द मिनिट इट स्टार्टेड आय गॉट द फोटोज एंड आय सेंड इट टू पीआय. आमच्या युथान हे जावपाक उपकारना, मिसगायड जावंक उपकारना. दे आर ट्रायंग टू क्रिएट अ कम्युनल टेन्शन. So our youth have to be proactive in good ways and nobody have got guts. कोणाकूच guts ना की हिंगा पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणपाक गोंयांत. आनी म्हाका दिसता इंडियेक बसून कोणाक गट्स आसचे ना. आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी हा, आमच्या गोंयांत डॉक्टर प्रमोद सावंत हा, सरकार आमचो चलता आनी तितून सगळ्यांक इन्क्लुझिव्ह म्हटला प्रायम मिनिस्टरान. इन्क्लुझिव्ह म्हणजे सगळ्यांक वांटो आसा. आमचे मुस्लीम आसूं, क्रिश्चियन कम्युनिटी आसूं, अदर कम्युनिटी, सीख आसूं, कोणेय आसूं, खंयच्याय कास्टाचो मनीस आसूं, सगळ्यांक गोंयांत रावपाचें हे खाली दोन रिलिजना मदेकात झगडी लावपाचो प्रयत्न केला कोणें आनी तितून कोण तरी वचोन ते आपली पोळी भाजपाचो कोण तरी प्रयत्न करतालो. म्हणजे लिडरशीप घेवपाक की आमी ते मातशे एग्रेसिव्ह जाले आनी कोण कितें जालें, कोणाच्या गाडयेर 2-3 थापटां मारली, म्हणजे मुठी मारल्यो, म्हणजे दाखोवपाक की आमी सोडचे ना म्हणून. अरे बाबा जाला तरी कितें सोडपाक? काय जावंक ना ते हॅक केला. कोणाक आतां धरया? कोण ओनर ऑफ द वायन स्टोर? ही डजंट नो एनीथिंग. सो क्रायम हांवें सांगला त्या ओनराक, यू मेक अ कंप्लेंट टू द दिस थिंग सायबर क्रायम, अंजुना पुलीस स्टेशन. दॅट्स इट. दे हॅव टू इन्व्हेस्टिगेट. सो कोणाचो रनिंग बोर्ड जो आहा तो हॅक करूंक जाता. यू कॅन गो थ्रू द सिस्टम. तेजी वायफाय हॅक करून, म्हणजे भितर वचोन तेजे वायफायन वचोन तो बोर्ड हॅक करूंक जाता आनी कितेंय घालूंक जाता बोर्डार. सो अशें आमच्या भुरग्यांनी वा आमच्या लोकलांनी हें जावंक उपकारना. म्हणजे हो प्रयत्न आहा डिस्टर्बन्स करपाचो प्रयत्न की वचोन तुमी तोडफोड करा, वचोन तुमी त्या शॉपाक उजो घाला, असो प्रयत्न आहा हो. की अशें जालें आनी उजो घातलो, अशें जालें आनी ते शॉप फोडले. तो कोणाची तरी दुश्मनी आसतली, कोण तरी कम्युनल टेन्शन क्रिएट करपाचो प्रयत्न. पॉलिटिकल हँडवर्क शकता ना तशें म्हाका दिसना पॉलिटिकल कितें आहा तशें. पूण तितून मागीर कोण तरी आपली पोळी भाजूंक सोदता न्हू. कोण तो सर? ना कोण तरी भाजूंक सोदतलोच न्हू. कोणूय आसूं तो. कोण फाल्यां पंचायतीक बसोंक सोदता, तो वयतलो थिंगा आनी आपूण दाखयतलो की आय एम द सेवियर म्हणून. काय ना, हिंगा सेवियर कितें आहा? कितें जाला तरी? नोबडी शूड टेक लॉ इन दियर हँड. काल आमी सीएमूय उलयला हेजेर, हांवूय उलयला हेजेर. नोबडी हॅज रायट टू टेक लॉ इन दियर हँड्स. पयर ट्युरिस्टांक मारले थिंगा वागातोर. आनी हे सायडीन जावचें न्हू. भुरगे एग्रेसिव्ह जाता, आमी पळयल्लें आहा हें. फाटल्या दिसांनी आनीक थिंगा इन्सिडंट जालो पिरना. सो एग्रेसिव्ह कोणेच जावंक पाना. लॉ आपल्या हातीन घेवप ना. देर इज पुलीस. दे आर देर टू check this. So our youth have to be proactive in business. Our youth have to be proactive in education. Our youth have to be proactive in their own ways to come up in life. आपण वयर सरचो आपले ओन ताकदीचेर. असले करून काय मेळपाचें ना.
हे कित्याक हे कम्युनल डिवायड करपा खातीर कोणें तो हॅक केलो आनी पाकिस्तान जिंदाबाद आनी तो कितें फ्लॅग घातलो थिंगा आनी काय ना तितून कितें करपाचें आहा कोणाक तूं हें करतलो ओनर ऑफ द वायन स्टोर यू गोइंग टू दिस थिंग थिंगा आनी कोणाच्या रेस्टॉरंटाचे वयर येयलो म्हणजे यू गोइंग टू होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल द मिनिट दे केम टू नो दे हॅव रिमूव्ड इट ना